अनंत गजाली अग्नीच्या सांगतान कर्तुबी गोंयकार ल्हान जाले म्हान। नमस्कार। प्रुडंट मिडियाच्या ल्हान जाले म्हान या माळेंत कांय दीस विसव घेतले उपरांत परतून एक फावट तुमच्या येवकाराक नमस्कार। गोंयचें नांव व्हड करून ल्हान जाले म्हान अशा कांय गोंयकारां कडेन ही भासाभास जांणी स्वताच्या कर्तुबान एक नांव मेळयलां, कितें तरी करून दाखयलां, तांचे कडच्यान दुसऱ्यांक स्फूर्त मेळची अशे तरेचो हावेस। अनंत गजाली अग्नीच्या सांगातान कर्तुबी गोंयकार ल्हान जाले म्हान। आयज आमचे मदीं एक दोन अशे तरणाटे आसात, अशे ल्हान भुरगे आसात। खरें म्हळ्यार तांकां ल्हान म्हणचे काय व्हड म्हणचे अशे तरेचो प्रस्न म्हजे मुखार उबो आसा, कारण व्हड कर्तूब ते ह्या ल्हान पिरायेचेर करतात। म्हजे बरोबर आसात युनेस्को म्हणल्यारच युनायटेड नेशन्स एज्युकेशनल सायंटिफीक अँड कल्चरल ऑर्गनायझेशनचो अधिकृत भागीदार आशिल्ल्या अखिल भारतीय सांस्कृतिक संघ पुणे हांणी आयोजीत केल्ल्या प्रतिश्ठेच्या कल्चरल फोरम ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स ह्या इव्हेंटा भितर लोकगीत ह्या इव्हेंटात पयले सुवातेर आयिल्लो, अखिल भारतीय पावंड्याचेर पयले सुवातेर आयिल्लो बाब आयन मंगलदास भट आमचे मदीं आसा। आयन बाब तुका येवकार। त्याच प्रमाणे ह्याच उत्सवा भितर, प्रतिश्ठेच्या उत्सवा भितर तबला सोलो ह्या कॅटेगरी भितर आख्ख्या भारतांतल्यान पयले सुवातेर आयिल्लो आमचे मदीं आसा बाब स्मित संदेश नायक। स्मित बाब तुका येवकार। तुमी दोगूय जाण पुराय भारतांतल्यान जवळ जवळ 18 राज्यांतल्यान 4000 वयर जंय स्पर्धक आशिल्ले अशा स्पर्धकां कडेन स्पर्धा करून आपापल्या कॅटेगरी भितर पयले सुवातेर आयल्यात आनी थायलंडाक जावपी फायनल रावंडा खातीर ते सिलेक्ट जाल्यात। तुमकां येवकार आनी तुमकां परबी। ह्या येद्या व्हडल्या इव्हेंटांत पार्टिसिपेट जातना ह्या पिरायेचेर कशें दिसलें आनी इनाम मेळटकीत कितें तुमकां कशे तरेचो आनंद तुमकां भोगलो? स्मित तूं सांग पयलीं। खूब बरें दिसलें, कित्याक अख्ख्या इंडियेंतल्यो खुबश्यो स्टेट तितून पार्टिसिपेट जाल्ल्यो। करीब 4000 भुरगे आसले। तितूंत भितर एक खंय तरी स्ट्रायक जालो, सो देवादयेन खूब बरें दिसलें। आनीक आयन तुका? म्हाका बीन खूब बरें दिसलें, कित्याक खूब जाणां आशिल्लीं, खूब लोक मेळ्ळे म्हाका। आनी जर तेन्नाच म्हजें नांव घेतलें पयलें इनाम आयन भट हांकां, तेन्ना खुबूच बरें दिसलें म्हाका। भंय आशिल्ली मनाक पार्टिसिपेट जातना इतल्या व्हडल्या इव्हेंटांत, इतल्या व्हडल्या प्लॅटफॉर्माचेर? भंय नाशिल्ली। आयन तुका भुरगेपणांत संगीताची आवड कशी तयार जाली? हांवें पयलीं शाणी मस्ती 5 हातून म्हाका साई मामान एक धाकटीशी लायन वळी गावपाक दिली आनी तेन्नाच्यान म्हाका साई मामान म्हणलें की हे तूं म्हणटा तें चालूच दवर म्हणून। तेन्नाच्यान म्हाका गिताची आवड जाली। गुड। आनी मागीर तूं शिकपाक लागलो? हय। कोणा कडेन शिकता? हांव पयलीं प्रियांका रायकर हांच्या फुडें शिकतालो। आतां ऋषिकेश देसाई आनी रुपा टिचर, दयानंद सर आनी सचिन सर हांच्या कडेन शिकता। स्मित, तूं पर्टिक्युलरली परकशन तरेची जी हें आसा, वाद्यां आसा ती वाजयता आनीक ल्हान पिरायेचेर सावन वाजयता। म्हाका याद जाता 2015 वर्सा हांव चुकिल्लो नासत जाल्यार मडगांवां पणजे शिगमोत्सव जो जाता, भौशीक शिगमोत्सव, तेन्ना तूं दुसरेक बी आशिल्लो आसतलो, पिरायेन हार्डली एक 7-8 वर्सांचो। तेन्ना तो असो शामेळ धरून तो वाजोवप आनी तुजी इतली तोखणाय जाल्ली, तुका स्टेजीर व्हरून म्हाका याद जाता मडगांवच्या शिगमोत्सवाक दिगंबर बाब कामत हांणी तुजो भोवमान केल्लो त्या पिरायेचेर। सो ही जी परकशन तरेची जी वाद्यां आसात ती वाद्यां वाजोवपाची सुरवात कशी जाली? आवड कशी निर्माण जाली? सुरवात जाली म्हणल्यार पयलीं म्हाका मम्मा आनी पप्पा म्हाका शिगम्याची खूब आवड आसली, सो तें म्युजीक आयकून खूब बरें दिसतालें। सो तेन्ना कॉम्पिटिशनाक घेवन वताले, तेन्ना खंय तरी दिसतालें की थंय वाजोवपाक मेळचें म्हणून। सो वार्षिक चवथीचे दीस सुरू जाले तेन्ना प्रद्युम्न च्यारी सर आनी अमेय नायक सर हेंच्यांनी सावड्ड्या रविंद्र भवनान घुमट आरती वर्कशॉप ऑर्गनायज केल्लो। सो तो म्हाजो पयलो वर्कशॉप आसलो जितून हांव शामेळ शिकपाक गेलो। सो थंयच्यान तेजी सुरवात जाली सारकी जाली। आनी मागीर तूं आपलें हें डेवलप करीत गेलो? मागीर सेकंडाक हांव कुडचडे काकोडा शिगमोत्सव समिती त्या ग्रुपाक जॉयन जालो। सो तो फर्स्ट शिगम्याक फोण्या हांवें फर्स्ट वाजयल्लो शिगमो वार्षिक जाता तो। कोण गुरू तुजे ह्या क्षेत्रा भितर? शिगम्याक तासो म्हाका विघ्नेश मास्तर, जे आमकां शिगमो पारंपारीक वाजप शिकोवपाक येताले, तेंचे कडल्यान मातशें प्रोत्साहन मेळ्ळें। आनी तबला? आनी तबला म्हाका स्टार्टींग
म्हाजे मामा वाजयतात राजेश मडगांवकर. तेच्या पयलीं म्हाका शाळेंत हांवें सुरू केलें सचिन सरा कडेन. मागीर केपें कला अकादमी केंद्रान सर अमित भोसले हांचे कडेन आजून चालू आसा. ते मागीर म्हाका शिकोवपाक लागले. स्मित, तूं कितले तरांची वाद्य वाजयता? हांव एट प्रेझेंट 21 तरांची वाद्य वाजयता. 21 तरांची? हय. थोडी नांवां सांगशी? हय. सो गोवन फोक इन्स्ट्रुमेंट तितूर हांव घुमट, शामेळ, ढोल, तासो, माजरें ट्राय करूं ना पूण वाजोवपाची उमेद आसा खूब. आनी इंडियन क्लासिकल म्हणपाचें जाल्यार तबला, पकवाज, वेस्टर्न क्लासिकल जाल्यार ड्रम्स वाजयता हांव, जेम्बे वाजयता, दरबुका वाजयता, टॉकिंग ड्रम म्हणून वाजयता. आनी खूब येतात. पंजाबी ढोल तोय वाजयता हांव. घटम थोडे फार कळटा, मृदंगमूय थोडे फार कळटा. बरीचशीं वाद्यां म्हजे सारक्या सामान्य मनशान आयकलीं ना अजून केन्नाय. अशे तरेची वाद्यां तूं वाजयता ह्या पिरायेचेर. आयान, तूं पुण्याक गेलो ह्या इव्हेंटा खातीर. येदो व्हडलो प्लॅटफॉर्म, येदो व्हडलें व्यासपीठ, येदी व्हडली माची, जंय जवळ जवळ 18-19 राज्यांतल्यान भुरगे आयिल्ले. आनी थंय वचून तुवें कोंकणींतलें लोकगीत कित्याक सादर केलें? गोंयचें लोकगीत फुडें व्हरपा खातीर हांवें लोकगीत हें थंय सादर केलें. एक म्हणून दाखोवशी जें लोकगीत तुवें त्या दिसाक सादर केल्लें तें. कार्तिक म्हयन्यांत धालो पुनवे आनंद जालो गे, मालोड पुनवे आनंद जालो गे. जालो जाल्यार बरो जालो, तुळशी जागो करा रे, तुळशी जागो करा रे. वा, सुंदर. मागीर आमी वेळ मेळ्ळो जाल्यार परत ह्याच गिता कडेन येतले, ताचे फुडल्या भागा कडेन येतले. स्मित, तूं 10वी पास जाला पयरच आनी बरे गुणांनी पास जाला. सो हे सगळे शिगमोत्सवांतले सगळे इव्हेंट्स, मागीर वर्सय भर तूं खंयचे ना खंयचे तरी इव्हेंटांनी तुगेलें चालू आसता सादरीकरण, सृजनात्मक अशे तरेची कला तूं वेगळ्या वेगळ्या वाठारांनी गोंयच्या गोंया भायर सादर करीत आसता. सो अभ्यास आनीक ही कला दोनांचोय सुमेळ कसो सादता? म्हाका याद जाता की कॉम्पिटिशन्स आसतालीं, स्कूल आवर्सान आसतालीं. सो तेन्ना थोडे फावट शिक्षण चुकतालें आनी म्हाजी मम्मा जी स्कुलान टिचर आसलेल्यान म्हाका मातशें सोंपें पडटालें. जाम जाल्ले कडेन आसतना घरा कडेन येवन ती म्हाका शिकयताली, कितें वाचून दाखयताली. सो तितलें कानार पडोन हांव तें शिकतालो मागीर. सो अशेंच चालू आसलें खूब वर्सां. म्हळ्यार 10थाकूय तेंच केलें हांवें. सो म्युजिका कडेन सॅक्रिफायस असो केन्नाच जालो ना. अभ्यासा कडेन केलो ना अभ्यासाय करून. गुड. म्हणजे आमचे पळोवप्यांक तेंच सांगपाक जाय, खास करून जे शिकतात भुरगे, स्मिता सारको भुरगो आसा हालीं 10वी पास जाला परिक्षा परीक्षेन, की अभ्यास सांबाळून आपली कलेची आवड, कलेची पोसवण करप आनी कला सांबाळटनाच अभ्यासय तितल्याच प्रामाणीकपणान करप, हें दोट्टी जें सादप आसता साध्य, तें खूब गरजेचें आसता आनी तें स्मित सारक्यान साध्य केलां. स्मित, मुखार कोण जावपाक सोदता फुडें? आतां फुडें विचार आसा की सावंड इंजिनियरींग. विज्ञान शाखेंत प्रवेश घेतला बरोबर? हय हय. येस. सो आफ्टर 12th हांव सावंड इंजिनियरींग कोर्साक जॉयन जावपाक सोदता. सो प्रोफेशनल सावंड इंजिनियर इन स्टुडियो वर्क्स. सो म्युजीक प्रोडक्शन एंड मिक्सिंग एंड मास्टरींग तितून हांव म्हाजो करियर करपाक सोदता. व्हेरी गुड. आयू, तुजे कडेन येता हांव पळयतां जायती फावटी कोंकणी भाशा मंडळाच्यो ज्यो वेगळे वेगळे एक्टिविटी आसतात, प्रोग्राम्स आसतात, किंवा बाकीचे कोंकणी संदर्भांतले, तुजो बापूय आनी आवय आनी स्मित तुजी आवय बापूय दोगांय कोंकणी चळवळी भितर खूब एक्टीव आसात, सक्रीय आसात. ताजो फायदो तुमकां कितलो जाता हांव ताजे कडेन येतलोच. पण आयू, हांव पळयतां की ल्हान पिरायेचेर सुद्दां तुका कोंकणीचो खूब मोग. कसो कितें? ल्हानपणाच्यान कोणें इतली इंग्लीश मराठी ना, कोंकणी घरा कडेन चड. आनी कोंकणीचे हांवें एक फावटी कोंकणीचे 2-3 लायनी बी बरयल्ली. आनी कवितेचे? हय, कविता बरयल्ली. या 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 या.
आनीक कविता बरयल्ली आनी तूं उत्कृश्टपणान कोंकणीची कविता सादरीकरणय करता. वेगळे वेगळे कवींचे, खास करून रमेश गाडीच्यो कविता तुवें सादर केल्यात आनी ताजे खातीर तुका अखिल भारतीय पावंड्याचेर कविता ट्रस्ट सारक्या प्रतिश्ठेच्या स्पर्धेक कविता फेस्तांक तुका राष्ट्रीय पावंड्याचेर पयलें इनाम फावो जाल्लें आसा. आमी एखादी कविता तुगेली मागीर येतलेच आमकां आयकुपाक आवडटली. पण ताजे पयलीं हांव परत स्मिता कडेन वळटां. स्मित, तुज्या घरा कडेन जर आमी आयले जाल्यार तुमचो जो हॉल आसा बसपाचो, ते हॉल फूल थंय पांय दवरपाक आनी जागा ना. सगळे तुजे म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंट्स भरिल्ले आसतात. तुजी मम्मी स्वाती जी टीचर आसा, जी स्वता कलाकार आसा. तुजो पप्पा संदेश जो स्वता परत कलाकार आसा. हें घरच्यान जें फ्रिडम जाय, चल गो अहेड म्हणटात तें कितलें आसता? हांव म्हणटलो फूल आसता. म्हणजे तुका जाय तें कर हो तेंचो हें आसता, मोटो आसता. म्हणल्यार ते केन्नाच म्हाका अशें फाटीं अशें दवरनात. म्हणल्यार प्रमोट करतात, मुखार सरपाक मोटिवेट करीत रावतात. सो त्या मोटिवेशना शिवाय कांय जावपाक शकना न्ही. सो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. स्मितान हें खेरीतपणान हेर सगळ्या पालकां खातीर सांगलां की जो पर्यंत पालकांचो तेंको मेळना तो पर्यंत अशे तरेचे स्मित घडनात, तो पर्यंतचे अशे आयन घडनात जे फक्त आपल्या वाठारा पुरते न्हय, आपल्या राज्या पुरते न्हय, तर राज्याच्या भायर वचून आपली कला सादर करतात. आनीक आयन सारको आतां जेन्ना थायलंडाक वतलो तेन्ना कोंकणी जें लोकगीत आसा तें परदेशांत वचून येदे ह्या ल्हान पिरायेचेर तो थंय सादर करतलो. हें आमकां मोठेपण, हें आमकां अभिमानाची गजाल सगळ्यांकच. आनी तें जर साध्य करतलो जाल्यार पालकांचो जो तेंको आसता तो खूब म्हत्वाचो आसता. कितें प्लॅन आसात आतां थायलंडा खातीर? कशें दिसता थायलंडाक वतले आतां परदेशांत वचून कला सादर करतले? इतले ह्या एजीचेर तें चिंतप? हय, म्हणल्यार म्हाजे हितूर म्हाका दिसलेलें आनी आजून खूब शिकचें आसा, आजून आसा शिकपाचें. पूण ह्या एजीचेर वचप म्हणल्यार बरेंशें. केन्ना चिंतून नासलें इतलें फुडें पावतलें म्हणून. आयन सेम सेम बरें दिसता. आनी कशी तयारी आतां थायलंडा खातीर वेगळी कितें तयारी करतले? तेच गीत आनी इम्प्रोवायज करपाक ट्राय करतलो. चड आनी बऱ्यापेक्षा आनी चड बरें आत जाल्यार ट्राय करतलो. स्मित, आयज आमकां कितें वाजोवन दाखयतलो? आज हांवें टॉकिंग ड्रम आनी दरबुका हाडला. दरबुका? हय. आमकां वाजोवन दाखोवशी? हय. हो एक अरेबियन इन्स्ट्रुमेंट जावन आसा, दरबुका हेचें नांव. सो हेचेर थोडे फार वाजोवपाचें हांव ट्राय करता. वाव, सुंदर. खूब बरे तरेन तुवें वाजयलें हें इन्स्ट्रुमेंट. आमच्या प्रेक्षकांकय आवडिल्लें आसतलें अशें हांव धरून चलतां. हांवें तुजे कडेन येवया. तूं वेगळ्या वेगळ्या एक्टिविटींनी, तुका पप्पा तुजो कोंकणी मुवमेंटांत एक्टीव आसा, टिचींग मुवमेंटा भितर तो एक्टीव आसा, मंगलदास भट. तुजी मम्मी बी टिचर आनी ती बी अशी सगळ्या अशा वेगळ्या वेगळ्या एक्टिविटींनी बिजी आसता. सो तांचे बरोबर सगळे कडेन हें भोंवप आनी मागीर हें तुगेलें संगीत आनी तुगेले बाकीच्यो सगळ्यो राटावळी आनी तातूंत अभ्यास हांचो हें कसो सादता, मेळ कसो सादता? चड मातशें म्युजिका कडेन चड फोकस आसता, अभ्यासा कडेन बी तितलोच आसता. पूण घरा कडेन आयलो बेश्टो असो पेटेर बसता, साल येता, एक मनान एक गीत येता तें म्हणटा. गीत म्हणटकीत म्हाका उगडास जालो, तूं खूब बरीं बरीं गितां म्हणटा आनी तातूंत उल्हास माम जो आशिल्लो गोंय शाहीर उल्हास भुंय, हांची खुबशीं बरीं गितां तुवें बरी प्रेजेंट करतना हांवें पळयल्या. आनी खेरीतपणान योगो तूं यो कोलुया यो, एक दोन वळी म्हणून दाखय मरे आमकां. नाच्या 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 आमी तालार गावया 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 मोगाचे कातार. योगो योगो योगो
या गोयात कोलवाया या गोयात कोलवाया या गोयात कोलवाया या गोयात कोलवाया तू या गो वा सुंदर. एका परस एक बरी बरी गितां तुवें गायल्यात ह्या पिरायेचेर वेगळ्या वेगळ्या इव्हेंटांनी आनी ताची तोखणाय जाल्ली आसा तुस्त जाल्ली आसा. स्मित हांव तुजे कडेन येता परत की तूं वेगळ्या वेगळ्या प्लॅटफॉर्माचेर तुजी तोखणाय जाल्या. हांवें पळयलां की हांवें उल्लेख केल्लो 2015 सालांत तूं तेन्ना दुसरेक शिकतालो हार्डली 7-8 वर्सांचो आसतलो आनी तो तुगेलो शिगम्याचो परफॉर्मन्स इतलो पावरफूल आजूय याद करतात लोक आनी तुका लिटरली असो हाणें दिगंबर बाब कामत आनी माचयेर वचून तुजो भोवमान केल्लो स्पॉन्टेनियस ताका दिसून सारको. दॅट वॉज द बिगेस्ट म्हाका दिसता एवॉर्ड आसत किंवा रिकॉग्निशन एका कलाकाराक मेळिल्लें. जेन्ना जेन्ना अशी तोखणाय जाता तेन्ना कितें दिसता? बरें दिसता आनी एक तरेचें मोटिवेशन मेळटा की अशीच तोखणाय आनीकूय मेळची आनी फुडें वचत रावचें अशें दिसता. खूब शिकपाचें आसा सो तें हांव म्हाजे भशेन खूब बरें ट्राय करतलो आनी करत रावतलो. गूड. आनीक तेन्ना जो प्रवास सुरू जाल्लो तो आतां हांगा पावता पर्यंत कितें स्ट्रगल करचो पडलो तुका? स्ट्रगल मेन म्हटल्यार सगळे हितूर कितें करतलो जाल्यार प्रॅक्टीस आनी बी पॅशनेट अबावट युअर पॅशन. व्हेरी नायस. म्हणल्यार एक कितें केलें आनी तें सोडलें तसलें आसपाक जायना. सो प्रॅक्टीस मेक्स मॅन परफेक्ट तें एक जालें. सो रियाज खूब रियाज तबल्याचो आनी बाकीच्या इन्स्ट्रुमेंटाचो तितलोच इक्वली करपाक जाय. खूब बरी जाप स्मितान दिल्या की पयली गजाल म्हणजे आमी खंयची गजाल करपाक मुखार सरतात आनी मागीर एक अशी स्टेज येता ज्या स्टेजीचेर आमी तें सोडून येतात. भुरग्यांनी लक्षांत दवरपाक जाय की खंयचीय गजाल तुमी एक ध्यास म्हणून घेतलो जर जायत जाल्यार त्या गजालीक सामकें धरून बसपाक जाय. एंड अनटील एंड अनलेस एंड अनटील तुमी तें साध्य करता पर्यंत तातूंतले द बेस्ट अटेन करता पर्यंत तुमी तें सोडपाक जायना. आनी दुसरी गजाल म्हत्वाची ती म्हळ्यार रियाज. जो पर्यंत तुमचे कडेन रियाज आसचो ना तुमी रियाज करचे ना तो पर्यंत तुमी इम्प्रूव जावचे ना आनी म्हणून हो रियाज सदांच म्हत्वाचो आसता. आयू क्रिकेट पळयता? हय. IPL पळयतालो? हय. सामको पॅशनेटली पळयतालो? हय. खंयची टीम आशिल्ली फेवरेट तुगेली? CSK. आनी म्हाका याद जाता ज्या दिसाक म्हाका दिसता तुगेलो इव्हेंट आशिल्लो त्या दिसाक CSK ची मॅच चलताली फायनल चलताली. लोकांची परबी भेटोवपी फोन येताले. कितें पयलीं प्रायोरिटी दितालो मॅच पयलीं पळोवपाक काय परबी दिवपी फोन घेवपाक? पयलीं परबी दिवपी हें करतालो कित्याक तें म्हज्या लायफाचे रिलेटेड खूब आशिल्लें. ओके. आनीक फेवरेट प्लेयर कोण तुगेलो? धोनी. आनीक धोनी कडच्यान कितें शिकलो तूं? तागेलो मायंड खूब बरो आसा. बरो म्हणजे कूल अशें म्हणपाचें. सुशेगाद खेळटलो चड हडबडीना कोणाचेर तापचो ना. व्हेरी गूड. आनीक आनी वट्ट क्रिकेटींतल्यानच कितें शिकपाक मेळटा? कारण हांवें पळयलां तूं जेन्ना IPLांतल्यो सगळ्यो मॅचीस आसता तूं न चुकता पळयता आनी स्पेशली सामको ज्या दिसाक CSK ची मॅच आसता त्या दिसाक. क्रिकेटीच्यान पयलीं खूब आवड आशिल्ली म्हाका. म्हणल्यार पयलीं अशें थारायिल्लें की क्रिकेटर जावपाचो पूण मागीर आयलो सिंगींग शिकपाक लागलो मागीर कळ्ळें म्हजो प्रवास आसा तो म्युजिकानूच घडला म्हणून. व्हेरी नायस. स्मित आनी एक तुगेलें दुसरें वाद्य जें तुवें हाडलां म्हण सांगिल्लें तें आमी तें आयकुपाक आशिल्ल्यात तें वाजोवन दाखय आमकां. हो टॉकिंग ड्रम एक आफ्रिकन ट्रायबल इन्स्ट्रुमेंट. सो ते थंयच्या आफ्रिकाचे ट्रायब जे असतात ते ह्या इन्स्ट्रुमेंटाचो यूज करतात. इन इंडिया सेम टायपाचो एक इन्स्ट्रुमेंट बगलबच्च म्हणून आसता फक्त ते हातीन वाजयतात. हो इट इज स्टिकान वाजयतात. सो ही तेजे स्टीक आसा. सो ह्या स्टिकान तेजेर अशी ह्या तरेन तो वाजोवपाचो आसता. सो एक बारीकशें
हेंय सुंदर तुवें वाजयलें म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंट परबीं तुका बर्थडे जेन्ना आसता तुजो तेन्ना गिफ्ट कितें मेळटा तुका हां सो म्हाका डिफरंट अशें कांय नाका आसता सो प्रत्येक बर्थडेक एक इन्स्ट्रुमेंट म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंट म्युजिकल पेरंट्सां कडच्यान पेरंट्सां कडल्यान आनीक अशें आसता की ते म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंट्स तुका जे पेरंट्स भेटयतात ते तुवें केन्ना पयलीं पळयिल्ले आसतात म्हणजे वळखीचे आसतात काय केन्ना अशें घडलां की ना फर्स्ट टायम असो अनवळखी म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंट तुका बर्थडे गिफ्ट म्हणून मेळ्ळा थोडे चडान चड आसतात ते पयल्ले आसतात एकूचदां जालां म्हाका तशें 10th बर्थडेक जे म्हाका चायम्स म्हणून गिफ्ट केल्ले सो हांवें ते पयलीं केन्ना आयकोंक नासलें आयडिया नासली काय कितें मेळपा इट वॉज सरप्रायज सो खबर नासलें पालकांनी लक्षांत घेवपाक जाय म्हणजे आयचो हो एपिसोड बेजिकली आयान आनीक स्मिताच्या अचिवमेंटाचेर जरी आसलो तरी तातूंतल्यान घेवपा सारकें खूब आसा म्हणजे आतां जशें स्मितान सांगलें की एखादो कला जर आमी जर आपणायली जाल्यार ती ध्यास म्हणून आमी निमाणे पर्यंत ध्येय गाठ्ठा पर्यंत आमी ती सोडपाक जायना रियाज इम्पॉर्टंट आयनान आमकां सांगलें की तो कूल रावन सुशेगादसाणीन मुखार वचप आनी आपलें ध्येय साध्य करप जशें आमचो दोनी सारकें तो एप्रोच हो इम्पॉर्टंट ह्यो सगळ्यो गजाली आनी हाजे बरोबरच पालकांचो सपोर्ट कसो लागता तें म्हत्वाचें आसा आनी जशें आमी पळयलें की संदेश बाब आसत किंवा स्वातीबाई आसत ताजी आवय बापूय ती प्रत्येक ताच्या बर्थडेक ताका बाकीच्यो खंयच्यो गजाली दिवचे परस ताका ताचें जें पॅशन आसा ताज्या संदर्भांतल्यो ताजे संबंदीत गजाली ताका गिफ्ट म्हणून येतात आनी अशें सुद्दां घडलां एक दोन फावटी ताच्या जिवितांत की ताणें तें इन्स्ट्रुमेंट केन्ना आयकलोय ना पळयलोय ना अशें ताका तें गिफ्ट म्हणून मेळ्ळा आनी म्हणून अशें जेन्ना भुरग्याचें पॅशन भुरग्याचो टॅलंट फुडें व्हरपी पॅरंट जेन्ना सपोर्टीव पॅरंट आसतात तेन्ना अशे तरेचे भुरगे घडपाक शकतात आयु तुजे कडेन येता तूं मंगळुराची जी कविता ट्रस्ट नांवाची स्पर्धा हें आसा संस्था जिचो उल्लेख हांवें केल्लो आनी कविता फेस्ट जाका पयलीं गोंयच्यान क्वॉलिफाय जावन मागीर फायनलीक पावता तूं मंगळुरा सारक्याक वचून थंयच्या स्पर्धकां कडेन ऑल इंडिया लेवलाचे जे स्पर्धक आसात थंयच्या त्या स्पर्धकां कडेन कॉम्पीट करून तुवें ल्हान पिरायेचेर 5वे 6वेक आसतना हार्डली एक 8-10 वर्सांच्या पिरायेचेर तुवें पयलीं इनाम मेळयलां सो तें कशें आसता म्हणजे ती फूल प्रोसेसच कसो आसता कविता सिलेक्ट करप धरून ती सादर करता पर्यंतचो सिलेक्ट म्हजी आई बाबा करतात तातूंत जर म्हाका आवडूं ना म्हाका ती लायन आवडूंक ना जाल्यार नाका तूं सांगता हय आनी चडशा वेळे 2दा हांव पार्टिसिपेट केल्ले त्याच वेळे हांवें रमेश गाडी हांची कविता घेतिल्ली आनी अनेकदा अमेय नायक हांची कविता घेतिल्ली ओके एखादी कविता जी तुवें सादर केल्ली ती म्हणून दाखोवशी भुरगेपणांत आवय म्हाका खूब मारताली भुरगेपणांत आवय म्हाका खूब मारताली तिजे कडेन तसो तरेतरेचो मार आसलेलो तिजे कडेन तसो तरेतरेचो मार आसलेलो जसो 1-2 वर्साचो आसतना कसलीय मस्तेपणां करतना धाय करताली मोगान पिराय वाडली तशी मस्तेपणाय वाडली पिराय वाडली तशी मस्तेपणाय वाडली आवयची मारपाची तराय वाडली पूण संवय मात सुटना म्हाजी मार खावपाची फुडें आवयच्या हातीन शिट्टी आसताली फुडें आवयच्या हातीन शिट्टी आसताली सादी सरळ अशिट्ट हातीर पडटाली अशिट्ट हातीर पडटाली केन्ना केन्ना चुकताली ना जाल्यार हांवूच चुकयतालो त्या दिसा म्हाज्याय सुशिक्षणेचो बांद फुटलो त्या दिसा म्हाज्याय सुशिक्षणेचो बांद फुटलो कांचुल्या 2 फुलयले तिच्या चेडो तिजो व्हड जाल्लो तिकाय समजलें चेडो तिजो व्हड जाल्लो बाबडी वोग्गी पडली जीब शेणिल्ली वरी त्या दिसा सावन आजुनूय खाता हांव तिच्या मोनेपणाचो मार त्या दिसा सावन आजुनूय खाता हांव तिच्या मोनेपणाचो मार सगळे मार सुसले पूण हो मार मात्तूय सोसूंक जायना दिसता म्हाका सांगचें तिका वाजय गे म्हज्या पोल्यार हातार वा कुल्यार पळय हांव तुज्या मुखारूच आसा मुखारूच तुज्या उल्यार पूण कितलेय केले प्रयत्न तरी तिका भुरगेपण म्हाजें कळना आनी म्हाकाय आतां म्हज्या भुरगेपणांत वचूंक मेळना
आनी म्हाका येता म्हज्या भुरगेपणांत वचूंक मेळना. वा सुंदर. आयू मदीं एक असो स्टेज आयलो जे म्हाका दिसलें तूं विसरलो म्हणून, पण तुवें तो पॉज घेतिल्लो तो कितलो पावरफूल आशिल्लो न्ही. आनी हें म्हत्वाचें आसता सादरीकरणा भितर, तें तुका समजलां. कारण कविता बरोवप जितली डिफिकल्ट तितली ती सादरीकरण करप ताजे परस चड डिफिकल्ट. तूं कविता बरयताय बी, त्या कवितेच्या आनी आमी समारोप करतले, पण ताजे आदीं स्मित तुजे पिरायेचे जे भुरगे आसात तांकां कितें सांगपाक सोदतलो? सांगपाक म्हणल्यार उदळत सांगलेलें तशें, बी पॅशनेट अबावट युअर पॅशन, व्हेरी नायस. बी ऑन ग्रावंड. केन्नाच सामकें इम्पॉर्टंट. हय, आजून म्हाका खूब म्हणल्यार खूब शिकपाचें आसा. शिकप म्हणटा तें केन्नाच कमी आसना, शिकत रावपाक जाय आनी जितलें आयकता तितलें तूं शिकता. सो बऱ्या कलाकारांचें आयकोपाक जाय. जर तुका म्युजिकाची आवड आसा, जर पेंटींग करता जाल्यार बरे आर्टिस्ट जे कितें उलयतात कितें करतात तांकां फॉलो करपाक जाय. आनी हेंच. व्हेरी नायस. खूब मॅच्युअर्ड जाप. आयू तुका कितें सांगपाक जाय तूं आमच्या पळोवप्यांक, पर्टिक्युलरली तुजे एजीच्या? जर तांकां कित्याची आवड आसा तीच फुडें व्हरप, मदींच सोडप ना. कित्याक जर तूं तीच शिकत रावलो आनी मदींच सोडलें ताजो फायदो कांयच ना. व्हेरी नायस. आयज तुमचे बरोबर उलयतना म्हाका खूब खुशालकाय भोगली की पिराय जरी तुमची ल्हान आसली तरी कर्तुबान तुमी खूब व्हड आसात. खूब व्हड तुमी जावचे आनी अशीच संद म्हाका मेळची तुमची परत परत तुमचे कडेन भासाभास करपाची. तुमी दोगूय जाण आमच्या ह्या कार्यावळींत आयले म्हणून तुमकां चड आनीक चड देव बरी करूं म्हणटा. ह्या एपिसोडाचो समारोप आमी आयूच्या कवितेन करतले आनी मागीर हो एपिसोड हांगा सोंपतलो. आयू तुवें बरयल्ली एक कविता. कवितेचें नांव आसा चल या आमी गांवच्या दिकेन या. चल या आमी गांवच्या दिकेन या, चल या आमी गांवच्या दिकेन या. साद घालता गांवचो वारो, साद घालता गांवचो वारो, सैमाच्या आंगणात आमी खेळूंक या. चल या आमी गांवच्या दिकेन या. ती शेतां भाटां पळोवया, ती शेतां भाटां पळोवया, ती कुळाघरां माडोवया. ती शेतां भाटां पळोवया, ती कुळाघरां माडोवया. त्या मातयेच्या वांगडा आमी खेळूंक या. चल या आमी गांवच्या दिकेन या. तो मनीसपणाचो गांव पळोवया, तो मनीसपणाचो गांव पळोवया, तो माये मोगाचो गांव पळोवया. तो मनीसपणाचो गांव पळोवया, तो माये मोगाचो गांव पळोवया. त्या उदकाच्या वांगडाक आमी खेळूंक या. चल या आमी गांवच्या दिकेन या, चल या आमी गांवच्या दिकेन या. मरे आमी गांवच्या दिकेन. वाह.